Welcome back to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 8 verse 1 to 13, Paul challenges us with a deeper question. It's not just about what we know, but about how we love. Knowledge may puff up, but love builds up. Let's walk with wisdom and sensitivity. कोरिंथकारांचें पयलें पत्र 8 ओळी 1 ते 13. कुडया देवांक भेटोयलीं खाणां. आतां कुडया देवांक भेटोयल्या खाणांची गजाल करुया. तांचे विशीं आमा सोमेस्तांक गिन्यान आसा म्हूण हांव बरो जाणो. असल्या गिन्यानान आमी फकत गोरवान फुलोवन येता, पूण मोगान की आमी खरेपणी वाडोवन वेता. आपणाक कित्याची पक्की वळख आसा म्हूण कोणाक दिसोत, तरी पूण अजून फावो तसली वळख तांकां ना. पूण कोण देवाचो मोग करतात जाल्यार तांकां देव वळखता. कुडया देवांक भेटोयल्या खाणा विशीं उलोवन कुडो देव म्हणलोलो संवसारांत नाच. एका देवा भायर आनीक देव नाच म्हूण आमी जाणो. कित्याक जरूय जावं स्वर्गार जावं संवसारांत देव म्हणलोले आसात, आनी खरेंच तसले देव आनी धोनी खूब. तरूय आमकां एकूच देव आसा, आनी तो आमचो बाप. ताचे थावन सगळें रुचून येता, आनी आमी ताचे खातीर आसा. तशेंच एकलोच आमचो सोमी जेजू क्रिस्त. ताचे थावन सगळें येता, आनी आमी ताचे वरवीं जियेता. तुज्या गिन्यानाक लागून असोक्त भावा भयणीक इबाड जावंक दिताय. पूण हें गिन्यान सगळ्यांक ना. थोड्यांक असल्या कुडया देवांची इतली संवय जाल्या की आयज पर्यंत भेटोयलें खाण खरेंच एका देवाक भेटोयलें जाल्ले परी तीं घेतात, आनी अशें तांचे असोक्त अंतोस करून भोसटोता. खरेंच म्हळ्यार खाणा वरवीं आमी देवाक अदीक मानवलोलीं मनशां जायना. तें खाण घेनाव जाल्यार आमकां कांय नुकसाण जावचें ना, आनी तें घेवनूय आमकां कांय फायदो ना. तुमकां कितेंय खावपाची सोत्या आसा खरें, पूण ही तुमची सोत्या असोक्तांक पातकाचो सोयेग जायना जावंक चोत्राय धरात. तुमी गिन्यान आसलोलीं मनशां एका कुडया देवाच्या देवळांत जेवणाक बसलोलीं आसतना दुसरीं कोण असोक्त अंतोस करनाची तुमकां पळयतात म्हूण समजुया. कुडया देवांक भेटोयलें खाण घेवंक तांकांय धीर मेळचो ना. ह्या तुमच्या असोक्त भावा ओ भयणी पासत क्रिस्त मेलो, आनी आतां तुमच्या गिन्यानाक लागून हीच तुमची भाव भयण इबाड जावन गेली. हे पोरी भाव भयणीचेर आड पातोक करून आनी तांच्या असोक्त अंतस्करणाक दोपको दिवन क्रिस्ताचेर आड तुमी पातोक करतात. म्हणटूच जेवणा खाणाक लागून म्हजो भाव ओ भयण पातोक करूंक पावता जाल्यार ह्या फुडें म्हज्या भावा ओ भयणीक खोटी देख दिना जावंक हांव आनीक मांस केन्नाच खावचो ना. The Corinthian church was divided over food offered to idols.
Some knew idols were nothing and felt free to eat. Others with tender consciences were deeply troubled. Paul says, "Yes, we know there is one God, but be careful. Don't let your freedom become a stumbling block. You may be right in knowledge, but wrong in love. The stronger believer is the one who chooses to protect the weaker, not to prove a point. If food causes my brother to stumble," Paul says, "I will never eat meat again." That is love. That is maturity. That is Christ-like. Let us pray. Lord, teach us to walk in love. Help us not to use our knowledge to impress, but to build. Give us soft hearts and strong faith. Let us never cause a brother or sister to stumble. May our freedom be rooted in love and led by your Spirit. In Jesus' name, Amen. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.